गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. सो आता न्हू 11:30 जाला आणि आता आमी भायर सरता. आज एक मेन कितें काम करपाचें बायचें. तुमी सांगल्यार म्हणटले हांसतली इतले लेट कित्याक काय म्हणून. वोटिंग कार्ड करूं वयता. ओके, वोटिंग कार्ड काय. सो बायचें आधार कार्ड करूंकूच नासलें आमी. एक्चुली बेबी आफ्टर 6 months जाले की करपाचें आसलें, पण आमचे मातशें डॉक्युमेंटाचे कितें प्रॉब्लम जाल्ले म्हणून ते करूंकूच नासलें. आमी आमकां एक्चुअली आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड आनी पॅन कार्ड सगळें वांगडा वांगडा ओके रावले. सो आतां आमी भायर सरता. लेट जाला एक्चुली. आमकां ते चेंज केला ते आधार कार्डाचे थंय. आतां पळोवंक जाय बंद जातलें, परत सांजचे वयचें पडटलें काय फाल्यां काय आतां जातलें काय आयडिया ना. चलो फास्ट वयता आमी, लेट जालो. फ्रांसी म्हणटालो बायक न्हू बरें शर्ट पॅन्ट घाल म्हणून फोटोचे बरें ते कोण रडटाले. हे पळय मिको आमचे रडटा पळय थंयचो. हे मिको, हे ते पळय वयर बसला. मिको टाटा. हे ते पळय एरिया रे खंय रे बाबा. मिको रे असं असं चल या. सो चलो वयता आमी. पावतली काय खबर ना. लंच ब्रेक जातलो पावता. चल 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 यो यो झाले. बाबा बाबा पळय आधार कार्ड बाबाचें ते हांगा आधार कार्ड करपाक गेले. आतां म्हाका याद येयली कितें जाणा, हां एअरपोर्टा याद आहा तुका? हय धर एका धर नाल्यार वानाचेर आहा. आं ओके. एक एअरपोर्टाची याद आहा त्याच तुका? खातीर म्हणटा. आतां नेक्स्ट टायम परत प्रॉब्लेम जावंक जायना. लास्ट टायम आमी हांगा गेलो न्हू काय, हैदराबाद गेल्या एअरपोर्टाचेर आमकां धरलेलें म्हणजे हाडयलें तेंच्यांनी आधार कार्ड करून आसलें आमी न्हू. हय. सो आतां केलें आमी. कितले म्हाका दिसता 5-10 मिनटां आमकां सायटीक दवरला. कितें तरी डॉक्युमेंट दाखय ना म्हणून. ना तुका कितें दिलेलें इन्फंट म्हणून जावचें ना. हांवें तुका म्हटलेलें मागीर म्हाज्या मोबायलाचेर आसलें म्हणून बरें जालें सगळें डॉक्युमेंट्स. पोलियोचें कार्ड दाखयला मागीर ताका एंट्री मेळना. नाल्यार आमकां भायरूच दवरलेलें तेंच्यांनी 10 मिनटां. तशेंच जाता न्हू कोणाचे भुरगे व्हरता. आतां स्टॅम्प आसरा आमचेच म्हणून. आतां तें सो जालें आमचें फायनली बायचे डॉक्युमेंट आधार कार्ड. बाबा तुझं जालां आधार कार्ड, आतां पॅन कार्ड करया. आमकां खूब लेट जालो पण मातशें कितें हय एक्चुली आमी पावून पयलीं आसले. करपाक जाय आसलें. चलो फायनली जालें एक्चुली. आधार जालें की आनी सगळे डॉक्युमेंट आफ्टर 18 जाता न्हू. बाकीचे आमी तेजे आधार करना पण बँकेचे सुद्दां सगळें केल्ल्या. बँक अकाउंट बीन सगळें केल्लें आसा. 3 महिने जाले तेन्ना तेजे सेपरेट बँक अकाउंट, सगळें हा पण आधार कार्ड आधार कार्ड करून. एक्झॅक्टली फ्रांसी आमी बेश्टी घोवन येयले पळय पुंडलीक नगर देवळाच्या फाटल्यानूच. देवूळ न्हू. हो हांगासून येवंक शकतालो आमी. आमी अशें आतां अशें वचया देवळाच्या फाटल्यानूच मरे सारकें. तर खबर ना न्हू भितर आसा म्हणून. जालां. सो फायनली आतां आमकां खंय वचोंक जाय. आज एक्चुअली कितें जालां, एक गाडी आज आसा आमची. प्रॉब्लेम जातालो आमचे कितें कामा खातीर उरतालें. एक्चुअली मेन काम आसलें आमचें. आतां टेंशन आसलें आमकां. आतां म्हाका टेंशन 12:20 जाली मरे आनी थंय आसलें कितें 9:30 to 12:30 आनी मागीर लंच ब्रेक 1 to 2 अशें कितें आसलें न्हू. आतां तें म्हणटा आनी असल्या ऑफिसांनी एक्झॅक्टली टायमार बंद करता. येयना न्हू सारकें न्हू. तांकांय टायम आसता न्हू. लंच ब्रेक, आफ्टर लंच ब्रेक तांकां टायमार स्टार्ट करूंक जाय न्हू. ओके. सो जालो काम. एका भूक लागला आनी जॅमूय येता. चल या आमी. खंय रे हांव ताका दाखयता तूं टर्न जाता. पळय जाम जाला तें न्हिदे गेला. हे बघ काव पळय रे. ना ताका इंट्रस्ट ना पळय न्हिदतालो ते. ओके भायर सरता आमी. गाडी हांगा दवरलेलो तो जंगलान. ओके चल. सो कोणाकूय सांगपाक जाल्यार बरें ना. एक्झॅक्टली पुंडलीक देवळ. हो पुंडलीक देवूळ तुमकां दिसता. आमच्या हांगा लग्न आसलें तें हांगा. सो पुंडलीक देवूळ हांगा पळय ऑपोजीट बिल्डींग म्हणजे फाटल्यान बॅक बिल्डींग. सो हांगासून येवंक शकता तुमी. पुंडलीक नगराचें असो येवपाचें. हांगसून रोड आहा डायरेक्ट लागींच आहा. आमकांय खबर नासलें एक्चुअली हांगा करता म्हणून. आमी तशी घोवन येयली न्हू. हय आतां अशीच भितरल्यान या डायरेक्टली. बरें चलो चलो चल. फायनली गावलें. एटलीस्ट आधार कार्ड येतलें केन्ना एक्नॉलेजमेंट तर गावलें न्हू. हय 8-10 दिसांनी मागीर ऑनलायन डावनलोड करूं येता. येतलें न्हू. ओके ओके बरें. चलो बाबा या. टाटा कर. हाय कर रे बाबा. तुवें सगळें हाय कर ना. हाय कर. हाय कर मुडार ना ते. ना रे. हाय आनी बाई नाका म्हणटा तुजें. चल आतां आधार कार्डाचें जावन हांव येयलां. आतां बागायदार बंद जावपाचो लंच ब्रेक 5 भाजीत कितें घेवन येता फटाफट. जालें म्हणजे सगळें बागायदार रावला बायक. सगळें आतां बिलींग करतना वयता. तेजे बायक वचून परत बरोवपाक जाय. काय पावसाकच तेचे 10 मिनटां भितर. हांवें सामान हाडलेलें तशेंच बास्केटूच हाडलें दिवंक जाय परत. दवरता आनी दिता. चल बेगीन वचून दी. तूं सगळें हाडलें भाजी पेजी सगळें सामान दवरता. बास्केट व्हरून तेंचे दिवन येता बेगीन. हे बे मिकू
सो माझा फोन ना गाडीनूच विसरले आनी हांव सगळ्याक सोदता. सो परत येयले यो गो मिको पळय मिको हांगा सकरूच आहा. एक्चुली कितें जालें बाय न्हू ते वॉकर चलयता ते मिकोचे घालताले. सो मिको भियोन धांवत येयले आनी आतां हांवें न्हू तेणें सगळें जेवण केलां. हांवें सांगलेलें का क्रॅब घेतलेले ते हांव करतलें म्हणून. सो मोबायल हाडूंक गेले याद येयले पळय हांगा पळय कितें जालां पळय. ओ माय गॉड वयर पळय कितलें जालां बिमला. आनी हांगा पळय सगळें बंचूच अजून बारकेली आहा व्हडली जावना अजून थोडे थोडे. सो 2-3 वर्सां मोठी जाल्यार ती क्रॅब हेका घालून गावतले अशें टेस्टीक लागतले. क्रॅब सुका करता मोठी हातीत काडून घेता मातशी आनी मागीर मोठी जातली. वयर हात पावना हांगा मातशी जालां मोठी ह्या सायडीच्यान. ओय हांगाय बंच जालां दिसता तुमकां ना दिसता. सो आतां लोणचें करपाक बरें आहा बिमलाचें. आंबटीक बीन कितें कितें जाता खूब टायपचे जाता तेचे. सो तेन्ना ऑलरेडी केला बांगड्याची कडी केला. हांवें तेका सांगलेलें ते बाकीचे कर तूं आनी क्रॅबाचें हांव करतलें म्हणून कितें सुका. सो तेका सगळें कटींग बिटींग करून दवर सांगलें पूण आमकां लेट जालो. आतां जितलें तेकाच सांगपाक जाय आसलें पूण खबर ना कळटलें तेका कशें कितें करपाचें बीन. तेणें म्हाका सगळें कट करून कातून भितर सगळें दवरलें रेडी करून. कातून सुनांतान दवरलेलें तेणें सगळें कांदो टमाट बीन सगळें कातरून दवरला म्हाका. सो हांगा सगळ्यो कुल्ल्यो हांवें क्लीन करून बीन दवर सांगलेलें का. सो तेणें सगळें बारीक आहा त्यो इल्ल्यो शेळीच्यो सायडीच्यो त्यो कट करून दवरला. कोकोनट थोडे दवरला कातून कांदो टमाट आनी कोथमीर बीन सगळें घालून दवरला. हां ग्रीन चिली आहा. चल चल बेश्टें सुका काय करता क्रॅबाचें आनी हें करता. बाय बाय येयला हांगासर आतां. चल तर माम कर. सो चलो हें करून घेता. सो हें पळय म्हाज्या हांगा टॅम्पटींग सारकें क्रॅब सुका रेडी जाला. थोडी ग्रेवी करून आनी थोडी ड्राय करून बरें केलां तोंडाक अशें खावपाक सारकें. आनी हितून हांवें खुबशी बिमलां घातला कट करून. सो फायनल जालें आतां हांगासरलें सगळें काडटा. फ्रांसीसाक पळोवया वळखता काय म्हणून. हांव ताका म्हणटलें ताका काय खबर ना तो भितर आपलो काम करता त्या रुमान. सो ताका सांगतलें की कशें जालां पळय हांव करता तशें जालां टेस्ट वायज कशें कितें आहा तें पळोवया सांगता काय ना तो. सो जस्ट न्हू हांव उठलें तोंड बी मातशें फ्रेश जालें न्हातलें आनी पळयतलें म्हणल्यार बागेंत हाडलेलें सगळी भाजी हाडली पळय तें काडटलें म्हणून. तें पें करून आवाज येयलो भितर वचून पळय बाय उठलें. हांव आदीक तापयतालें आदीन उठयला म्हणून. सोमतें हाडलें पळय हे पळय आयज जायन सगळ्यो अश्यो भाजयो हाडला. म्हणजे आयज बागेंत हाडलें सामान हाडूं ना फकत भाजयेच्या सेक्शनान गेला हांव. सगळें तें म्हणजे कितें कितें गावता पळय तें सगळें चडशें हाडलां हांवें. बाबा तें केळी न्हू दोन्ही ती. आनी म्हणजे भाजी कितें बरी सवाय गावता म्हणजे बरी गावता आनी फ्रेशूय गावता. ही आतां मातशी पिशवेनूच उरलेली म्हज्या बॅगान भितर म्हणून तशें ना सगळ्यांनी एक्स्ट्रा आनी फकत तेल आनी तें उडत दाळ आनी रोस्टेड म्हाका चना दाळ जाय आसली तितलेंच. बाकीचें सगळें आनी वांयगी सुद्दां बरी गावलें म्हाका पळय. एक 18 रुपीज एक गावलें वांयगें म्हणून हांवें 2 हाडली. आनी सायज बरी आहा सारकी धाकटी ना बरी मिडियम आहा. आनी थोडी अशी व्हडली कशी ना बरी गावली 18 रुपीजाक. आनी हेजे म्हाका खबर ना पालक बीन. आनी हें पळय बाय उठला जस्ट ताका म्हटलें तशें दाखयलें. उखलूंक जाता मुगो खायना तो कॅबेज. हय कॅबेज खायना ती केळी खावपाक. बाबा ती केळी तोन्नी आहा दुसरी तो ती खायना. केळी सुद्दां बरी पळय. एक्चुली आमी हाडूंक वचत जाल्यार कितले तर गावता. ही कितले 6 काय कितले आहा ओन्ली 30 रुपीज म्हणजे सेम प्रायस दिसता. हाफ फ्राय हितून बरें आसा. आनी बाकीचे सगळ्यो भाजी फ्रेशूय गावले आनी बऱ्यो गावला. आनी हांव चिंतलें दवरतलें मागीर बीन खातलें भितरलें आनी हें करतलें म्हणून. मागीर पळोवया म्हणून बाय उठप पळय तें बाय उठलें. सो भाजी आतां कितें एवरीडे एक भाजी सद्दां नुस्तें आसूं नासूं सद्दां एक कसली तर भाजी करतात येता तें. आनी मेन हें भात हांव येयल्लें बाय उठच्या पयलीं बायक कणगे उकडटलें म्हणून. हे बाय कणगे हाडलेले बरें गावले म्हाका. बायक कुकराक लायतलें एक म्हणून उकडून दितलें म्हणून. त्योय म्हाका बरें पडले कितले पळय ओन्ली हे 1 किलो आहा 28 रुपीज बरें आहा. बाय पळय वांयग्याचें भरत करता खंय बाय कितें करता रे आं हट हट मत्ती. सो तेका लेट ना न्हिदलें म्हणजे आमकां लेट जालो मागीर तें न्हिदलेलें जेवण बीन आनी न्हिदत नासलें लेट न्हिदला मागीर तें न्हावन बीन. सो केस बीन बांदून आसलें आतां सगळें बांदता तेजें चेंज बी हें करता पळय भाजी आनी बसला पळय कशें तें. सो आतां जाय तेणी पावण्याक बाय बीन न्हिदना. बाय काय बाय फ्रांसीस कपडे चेंज करता. हांव जेवपाक बसलेलें तेन्नाच बायचें कितें ना कितें आसता. हांव केन्ना जेयता पळय दनपारां रातचें हें पळय आतां फ्रांसीस कपडे घालता हेका. आनी एक न्हू हो तें हांवें हें केल्लें कुल्ल्यांचें केल्लें न्हू. सो तुमकां सांगलें मागीर फ्रांसाचे रिव्यू घेतले म्हणून. आं तुका कशें कळ्ळें. तुका उद्या सांगपाकच विसरलें हांव. अरे म्हाका टेस्टान कळटा अगेर आनी शंकराक सांगलेलें हांवें रांदीन केला म्हणून.
मुझे पहले डाउट हो रहा था देखा उस टाइम देख के पता चला तुझे आपने किया रहेगा सो आता कुल्ले फ्रेंड्सांक विचारतले म्हणा रानीन केला ते कशें जाला काय कुल्ले म्हणून तुका तुवें पण म्हटल्या बरं होतं तुका सांगू ना हे खा म्हणून कुल्ल्यो तुका कशें लागल्यो ना बरं झालं आं बरं झालं म्हाका कळलं तेन्नाच कितें म्हणून तू करता म्हाका कळलं मम्मा मम्म काय मम्मा सारखे म्हण हे पळय कशें कशें रडटा मॉम खंय मोदे हे करताले म्हणून सांगलेले म्हणजे फ्रांसीस होते दनपारां लेट जेवलो आवय कशें रडटा पळय आमचो टायगर टायगर को रडटा रे बाबा दाखय आनीक दाखय टायगर को रडटा दाखय टायगर को रडटा एकदाच दाखय रडटा आमचो टायगर आज त्यांचो रिव्ह्यू तांकां सांगताले म्हणून फ्रेंड्सांक म्हणजे कुल्ल्यांचें केल्यान तेणेन केलेलें पळय कशें जाला काय म्हणून सांग पूण तो वळखलो आनी शंकरूय वळखलो खंय टेस्टाचेरूय आतां शंकर पळोवनूच वळखलो खंय सो आतां आमी गुड नायट म्हणटा बाय बाय करता व्हिडिओ एंड करता बाबा बाय कर सगळ्यांक गुड नायट कर कॅमेराचेर बाय बाय कर बाय बाय गुड नायट